एज्राचें पुस्तक चॅप्टर 2 परदेसांत थावन पयलीं परत आयलीं तांची वळेरी. परदेसाच्या बंदखणींतलो गांवांत परत आयलो तो लोक हो. नेबुकादनेजार बाबिलोनाच्या राजान बाबिलोनांत परदेसाक व्हेल्या उपरांत तो लोक जेरुसलेमांत आनी जुडांत आपआपल्या नगरांत परतलो. ते जेरुबाबेल, जेशुआ, नेहेमिया, सेराया, रिलाया, नाहामानी, मोर्देकाय, बिलशान, मिस्पार, बिरवाय, रेहूम आनी बाना हांचे बरोबर आयले. इस्रायल देशाचे परजेच्या दादल्यांची संख्या. पारोशाचे पूत 2172, शेफातियाचे पूत 372, आराहाचे पूत 775, पाहात मोआबाचे पूत म्हणजे जेशुआ आनी जोआब हांचे पूत 2812, एलामाचे पूत 1254, जातूचे पूत 945, जखायचे पूत 760, बानीचे पूत 642, बेबायचे पूत 623, आजगादाचे पूत 1222, अदोनिकामाचे पूत 666, बिगवायचे पूत 2056, आदिनाचे पूत 454, आतेराचे मुनगे हेजेकियाचे पूत 98, बेजायाचे पूत 323, जोराहचे पूत 112, हाशुमाचे पूत 223, जिबाराचे पूत 95, मोठे दादले बेतलेहेमांतले दादले 123, नेटोफाहांतले दादले 56, आनातोहांतले दादले 128, आजमावेथांतले दादले 42, किर्यात जियारीम, केफिरा आनी विरोत गांवांचे दादले 743, रामा आनी जेबा हांगासरले गांवांतले दादले 621, मिकमासांतले दादले 122, बेथेल आनी आय गांवांतले दादले 223, नेबोचेंतले दादले 52, मागबिसाचेंतले दादले 156, दुसऱ्या एलामांतले दादले 1254, हरिमांतले दादले 320, सोड, हदीद आनी ओनो गांवांतले दादले 725, जेरिकेंतले दादले 345, सेन्हांतले दादले 3630, यादनीक जेदायाचे पूत 725, जेशुआच्या घराण्यांतले 973, इमेराचे पूत 1052, पाशुराचे पूत 1247, हरिमाचे पूत 1017, सेवीच्या कुलांतले जेशुआचे आनी कादमिएलाचे होडाव्याच्या वंशांचे पूत 74, गावपी आसाफाचे पूत 128, दार राखप्यांचे पूत शालुमाचे पूत, आतेराचे पूत, तालमोनाचे पूत, अकुबाचे पूत, हातिताचे पूत, शोबायाचे पूत, सगळे मेळून 139, देव मंदिराचे चाकर जिनाचे पूत, हासुफाचे पूत, ताबाओताचे पूत, केरोसाचे पूत, सियाहाचे पूत, पाडोनाचे पूत, लेबनानाचे पूत, हागाबाचे पूत, अकुबाचे पूत, हागाबाचे पूत, शामलायाचे पूत, हनानाचे पूत, जिडेलाचे पूत, घाराचे पूत,
रेयाचे पूत, रेजिनाचे पूत, नेकोदाचे पूत, गाजामाचे पूत, उजाचे पूत, पाशयाचे पूत, बेसायाचे पूत, आसनाहाचे पूत, मेवनीतांचे पूत, नेफिसितांचे पूत, बाकबुकाचे पूत, हाकुफाचे पूत, हाहुराचे पूत, बाजलुताचे पूत, मेहिदाचे पूत, हर्षाचे पूत, बारकोसाचे पूत, सेराचे पूत, तेमाचे पूत, नेजियाचे पूत आणि हातिफाचे पूत. सोलोमनाच्या गुलामाचे पूत, सत्ताईचे पूत, हसोफेरेथाचे पूत, पेरुदाचे पूत, जालाचे पूत, दारकोनाचे पूत, जिद्देलाचे पूत, शेफातियाचे पूत, हातिलाचे पूत, पोकेरेथा जेबायमचे पूत आणि आमीचे पूत. देव मंदिराचे चाकोर आणि सोलोमनाच्या गुलामाचे पूत बरोबर मेळून 392. तेल मेला, तेल हर्षा, केरूब, आदान आणि इमेर ह्या गांवचे दादले आपले घोराणे आणि पिलजी इस्रायल पोरजेच्या मुलांतली म्हूण रुजू करूंक शकले नात. ते देलायाचे पूत, तोबियाचे पूत आणि नेकोदाचे पूत 652. आणि याज्ञिकांच्या पुतांमध्ये हेबायाचे पूत, हाकोजाचे पूत, ब्राझिलायाचे पूत हो जिलियादाच्या ब्राझिलियाचे एके धुवे लागीं लग्न जाल्लो आणि ताचें नांव ताणें घेतिल्लें. आनी सरकारी वंशावळींत आपलीं नांवां सोदिल्लीं, पूण तांकां थंय तीं मेळ्ळीं नात. ह्या खातीर तांकां याज्ञिकपणांतले भायर दवरले. म्हणून भोवमानेस राजपालान उरी आनी थुमी हांचो प्रसाद लायलोलो एक याज्ञीक मेळोसोर देवाक भेटयलोलें जेवण खावंक तांकां मना केलें. आख्खी सभा म्हणल्यार 42,360 लोक, 7,336 चाकोर आनी चाकोरण्यो धरिनासतना त्या भायर 200 दादले तश्यो बायलो गावपी आसलीं. ह्या वयर 737 घोडे, 245 केंचोर, 435 उंटां आनी 6,720 गाडवां तांचेशी आसलीं. जेन्ना जेरुजल्यांत सर्वेस्पराच्या मंदिराशी तीं पावलीं, कांय गोत्रांच्या वडिलांनी देवाचें मंदीर नव्यान आपल्या जाग्यार बांदूंक आपले खुशेन देणी दिली. आपले कुवेटी प्रमाणे तांणी पवित्र भांडाराक 61,000 भांगाराचे द्राकूं, 5,000 रुपयाचे मीन आनी याज्ञिकाचीं 100 वस्त्रां दिलीं. याज्ञिकांनी, लेवितांनी आनी लोकांतल्या कांय जाणांनी जेरुजल्यांत ठिकाण केलें. गावप्यांनी, दार राखण्यांनी, मंदिराच्या चाकऱ्यांनी आनी बाकीच्या इस्रायलकारांनी आपआपल्या नोगरांत ठिकाण केलें. देवाचें उतर